बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. जो असलो, जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा सेवा धर्मीक उगडास करता. भाग्यवंत आविलाची तेरेजा ल्हानूच आसतना ती देवाच्या मोगान पडली आणि उंच भाग्यवंतपणाच्या पावंड्यार ती पावली. कार्मेलीत मोठवाशी जिविताचे रुल्स तिणें बरयले आनी पापसाहेब पावसो हाणें तिका डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हूण पाचारली. भाग्यवंत तेरेजा आविलाची आमकां किरीत देख दिता. उंच भाग्यवंतपणाच्या पावंड्यार आमच्यांनी पावूं येता. देवाच्या संबंदांत सदांच जिवन अदीक पवित्रायेन भरून आमचें दिसा दिसपट्टें जिवीत जिवंक भाग्यवंत तेरेजा आमकां एक देख. मोठवाशी जिवितांत आसलेल्यांक भोव करून कार्मेलीत मोठवाश्यांक तांचे बसत मागतना आमकांय आत्मीक जिविताची वाड जावंक आदार दी म्हूण हे मिसांत मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून धनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवंत सदांच वार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. हे मिसांत किरीत भशेन उगडास करुया. आज आपलो वाडदीस समारंभतले बसत आपल्याचो लग्नाचो वर्सीक दीस फाल्टिल्यांचो उगडास करून तांचे बसत मागुया. मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांक देवान आपले काकुतीन सासणाचो विसव दिवंक मागुया. तशेंच मागुया हे पिळेंत कश्ट बसत मागुया पावस उणें जावन पीक काडूंक सोयीक जावंक लुवणी करूंक आमचे शेतकामत्यांक सोयीक मेळूंक मागुया. देवा आमचे बापा, क्रिस्ती भक्ती मार्गाची सुपूर्णाय पवित्र सभेक नव्यान दाखोवच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भाग्यवंत तेरेजा तुवें उपजयली. तिच्या बरोवपांनी आटापलेली सर्गीची शिकवण आमच्या आत्मीक पोसणाक उपकारून
खरे पवित्रायच्या उतरेगांनी आमची काळ जाला सो आमचे सुमिया तुझे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन. आमेन. भगवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिठीची सुरवात. एफेस शारांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या भक्तांक आनी भावार्थ्यांक देवाचे खुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो दोरदूत पावलो ही चीट बरयता. देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. देवाक आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यान संवसार रोसचे आदीं आपणा मुखार पवित्र खोतावीन आनी मोगान बोल्लोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विंचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदी फुडेंच थारायलां. देवाचे खुशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणे आमकां भोलेपणान फावो केल्लें आपले कृपेची मोहीम आमी वाकाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोवें ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसुनी. इतली व्हड देवाची कृपेची गिरेस्तकाय. आपली अगणीत जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमचेर सुबामपणान ओतली. आपले खुशेचो घूट ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या भोलेपणान क्रिस्ता सोवें थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काळ भरतोच एकाच फुडाऱ्याक क्रिस्ताच्या हाताखाल स्वर्गार आनी पृथ्वीर आसा तितलें एकठांय करचे खातीर हीच देवाची येवजण. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. म्हणया सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवे गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ल्यो चोरयां उजव्या हाताच्या बोडान आनी पवित्र बावळ्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाचे कुळये थावन आपलो थीर विस्वाशी मोग मोनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडोवन घाल. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. किणोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची ठणठणीत वाखाणणी कर. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार सर्वेस्पराक 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 जय जय. सर्वेस्पराक 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 जय जय. सोमी म्हणटा वाट सोद आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना भोगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक 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 जय जय. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक
सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमान तुका सुमिया. जेजून मुळे प्रवाद्यांचे फोंड बांदतात तुमी, पूण तुमच्याच प्रवाद्यांनी तांकां जिवेशी मारले. तुमचे कोटा तांणी तांचो जीव काडलो आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. म्हणटच तुमच्या पुर्वजांची कर्तुबां तुमी मंजूर करतात म्हूण तुमीच साक्षी आनी गोवाय दितात. त्याच पासत देवाचे जाणवायेन लेगून अशें म्हळां, हांव तांचे थंय प्रवादी आनी 2 दूत धाडटलो आनी तांतले थोड्यांक ती जिवेशी मारतली आनी दुमाळो दितली. हे पासत संवसार रचला तितून तान सगळ्या प्रवाद्यांचे रोगोत वारयला, ताचो हिशोब हे संस्थेन दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रोगतातावन वेदी आनी पवित्र स्थाना मदें जिवेशी मारलेल्या जाकारियासाच्या रोगता पुरान पळय, हांव तुमकां सांगता, हे संस्थेन हे सगळ्याचो हिशोब दिवचो पडटलो. धर्मशास्त्रांनो तुमचे कोटा जाणवायेची चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सरले नात आनी सोदतली आसली तांकां भितर सरूंक दिलें ना. ताणें सगळें तांकां म्हळ्ळे उपरांत फारिजेव आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताचे पाळांक लागले आनी ताका सोबार प्रश्न घालून तोंडाक तोंड जालें. ते ताका फास मांडून ताचे तोंडांतलें कितेंय सांपडावन ताचेर बोगलां घालूंक सोदताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, संवसारी इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, तशेंच आमचे सोडवणीचो इतिहास आमचे दोळ्या मुखार दवरल्यार आमकां दिसता हे कितें जेजू आज सांगता. संवसारी इतिहासांत आमकां जायते मनीस मेळटात जांकां लोकान थोडो काळ भायर आयले, तांचेर आड गेले, तांकां जिवेशी पुरान मारले. पूण आज तोच संवसाराचो इतिहास असल्यांक वाखणटा. तांचे पुतळे बांदून दवरल्यात आनी तांकां इतिहासीक मनीस म्हूण तांची तुस्त करता. तातूंत मदें मार्टीन लुथर किंग, जो अमेरिकान लोकां खातीर भोव करून काळ्यां खातीर झुजलो. म्हाका एक स्वप्न आसा आनी स्वप्नांतल्यान काळो तशेंच गोरो लोक एकठांय जातलो अशें मार्टीन लुथर किंग म्हणटालो. ताका ताणें जिवेशी मारलो. पूण आज मार्टीन लुथर किंग अमेरिकेक एक हिरो कसो. ताची बरोवपां, ताची उलोवप सगळ्यांकूच आवडटा. जायत्या सुवातांचेर ताचे पुतले जांकां लोकान भायर आयिल्लो तो आज लोकांक एक दीख जाला. जॉन एफ कॅनेडी, अमेरिकेचो राष्ट्रपती, जायतें कितें नवें आनी बरेंपण घडून हाडूंक ताची येवजण आसली. अमेरिकेक ताकाच जिवेशी मारलो. आज JF कॅनेडी म्हळ्यार एक महान मनीस अमेरिकेचे राष्ट्रपती मदें. जायते जाग्यांचेर ताचें नांव, ताची समाधी लोक थंय वेता. सोडवणीच्या इतिहासांत आज जेजू सांगता, जुदेव लोकान देवान धाडलेले भाकणार, देवान धाडलेले प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जे प्रवादी तांच्या जिवितांत नवेपण हाडूंक सोदताले, नवसन्य हाडूंक सोदताले, तांकां बरी वाट दाखोवंक सोदताले, देवाशी ओडून हाडूंक सोदताले, हे प्रवाद्यांक
ते न्हयकारतात आनी मारतात पुऱ्यान. आनी कांय काळ बळंतच तेच प्रवज्याक तांचो उगडास करून ते समाधी बांदतात, तांचो उगडास करतात. बाबा बुडीनो, धर्मशास्त्री फारिजेव तांचे तोंडार जेजू हें मारता. कित्याक त्या लोकांक शास्त्राची वळख दिवंक सोदिनासले आनी आपुणूय ती घेवन आपलें जिवीत बदली नासलें. तांणी आपलें मन आनी काळीज बंद केल्लें. तांचे लागीं जाणवायेची चाबी आसा अशें जेजू तांकां सांगता. शास्त्रांची वळख दिवंक, पवित्र पुस्तकाची वळख दिवंक तांच्या हातांत आसलें आनी तांणी ती वळख लोकांक दिली ना, तांकां तशींच दवरली. देवाचे ओळखीन वाडूंक आनी देवाची एक कोटीत पोरजा करूंक तांकां देवान जबाबदारी दिली. धर्मशास्त्र्यांक फारिजेवां लोक तांकां मानताले, पूण तांणी लोकांक देवाशी ओडून हाडली ना. बाबा बुडीनो, देवाचें उतर जाणवायेची जोर. हे देवाचें उतर आज जायते आमचे याज्ञीक भाव उर्बेन पोट तिडकेन तयारी करून परगोडटात. जायते फावटी आमकां खुशालकाय भोगता. आमी उद्गारता आज बरो शेरमांव जालो, आज देवाच्या उतराची मोडणी बरी जाली. इतलेंच पुरो न्हय, आमी देवाच्या उतराची गोडसाण चाखून आमच्याय जिविताची नवसरणी करूंक जाय. हें देवाचें उतर आमकां आमचे भाशेन आमच्या घरांनी पावल्लें आसा. तें वाचूंक, तें निवाडूंक आनी तातूंत आशिल्ली किरेसकाय आपणावंक की आमकां निबेल गरजेचें. बागेन पावलो एफेसकारांक बरयल्ले चिठीन आमकां सांगता, देवान आमकां आपणायलेलीं भुरगीं केल्यात आनी देखूनच आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावंक जाय. देवाक मानता तशें जावंक जाय. देवाची जाणवायेची जोर पवित्र पुस्तक आमी आपणावंक जाय आनी तातूंतल्यान आमी आमच्या जिविताची बदलणी करूंक जाय. आयज ह्या मिसांत हीच कृपा आमकां मागूया. फारिजेवान धर्मशास्त्रा भाशेन आमचें मन बंद करून न्हय, पूण देवाच्या उतराक आमचें मन काळीज, आमचे कान उक्ते करून देव आमकां दाखयता ते वाटेन चलून आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक. तर हीच कृपा ह्या मिसांत सगल्यांक आमकां मागून घेवया. भेटवणुकीच्या वेळार गावुया निर्मोल भेट उंड्या सोऱ्याची C26 पान 39, C26 पेज 39. निर्मोल भेट उंड्या सोऱ्याची सोम्या जेजुती गोडलोली ताचे कोना बरे मासलो गो ताणे पसून आमच्या वोत्या एक गोट करून जेजू बोले आमच्या काळजाची भेट गोटा भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, सर मनशांच्या तारका पवित्र सभेच्या सर्व गरजां खातीर बागेवन तेरेजान आपल्या मोठाचे वणटी भितर कोतकोतीत मोगान समर्पिल्लें जिवीत तुका भोव मानलें. आमी आमकां जण एकल्याक तूं आपयता ते बेसांत आनी जाग्यार
पवित्र सभेच्या आनी आख्या संवसाराच्या गरजां पासत मोगान आमचें जिविताचें समर्पण करूंक हे जेजूच्या बलिदानांतल्यान आमकां बळ मेळूं हें आमी मागता क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन बसुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी सासणेचे देवा सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलेल्या त्या भक्तां पासत तुज्या विचित मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा. आपल्या औरंगाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत आमकां तूं चाखूंक दिताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलपरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जाय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतलो. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी प्रजिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतना जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बापां बरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे मिसाचे भेटेंत आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सुजे भाग्यवंत धरून दिता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेर आनी चोरकांनी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनांक आमेन. आमेन. आमचे सर्वंडरा जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून आता बाप्पाक आमी सगळीं उलो मारूया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी अशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनांत. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन उतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांत. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती जेजूचे जेवणांत बांडू घेतिल्ले आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. उत्मीक गुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मुनाका. आमेन. आमेन. जेजू म्हज्या D16 पान 50 आनी 5, D16 पेज 55. जेजू म्हज्या किरकोळ म्हजो आत्मो मनशाक जाल्या ताची विटूच येतली, तरी तुजे गाडीच मोवावतले. म्हाका तसो सोडून वचूं नाका, तरी तुजे गाडीच मोवावतले. म्हाका तसो सोडून वचूं नाका. तान भूक लागल्या म्हज्या आत्म्याक जेजू, म्हजें काळूच स्वर्गा वेल्या पुण्या. हे जेजूये तुका शोध रावता, तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. हे जेजूये तुका शोध रावता, तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. कोरोना व्हायरस पिडे समयार देवाचे काकलुतीक मागणे.
सोर पदवेदार आनी काकलुतसारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोटवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनंतेक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेची भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्मे, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार थेवता त्या धोर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. सो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणान. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, आमी आतां शेवलेल्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवची तान आमचे काळजांनी दिसान दीस वाडय आनी भाग्योन तेरेजाचे पोरजोळी शिकोवणी आनी देखी वरवीं बंद मोटवाशी जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल आमच्या मनांत आनी काळजांत रिगोय. आनी स्वर्गार आमी तुका वाखाणूंक पावसर आमी आतांच सावनूच सगळें आमचें जिवीत तुजे मोगाची निरंतर वाखाणणी जावं दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयतारा दिसाक आख्या संवसारांत आमी मिसावांचो आयतार पाळटा. केरीत भाशेन जेजूची बरी खबर सगळ्याक परगट जावंक मागुया. ह्या वर्साचो गवळीक विशय तुमी ताचे गोवाय, आमी बरी खबरेचे गोवाय. आनी देखूनच जावं आमची मागणी, आमचे त्याग सॅक्रिफीस आनी आमचें धर्मदान, आमचे दुडवांचो आदार आमी मिसावां खातीर वर्सान वरोस दीत आयल्या. ह्याय वर्साक जरूय आमी आमच्या घरांनी आसां, आमचें दान, आमची मागणी, आमचे त्याग मिसावांक पासत चालूच दवरुया. दुसरी चोत्राय बाबा भयणीनो, बोकरून वस्तुमतेच्या गांवांनी ही कोरोना व्हायरस पिडा वाडत आसा. आमी एक एकलो आमचो तशेंच दुसऱ्यांचो हुस्को दवरुया. जावं ते मागीर बंद करून तोंड मास्क घालून, जावं जे सोशल डिस्टन्सींग, जावं ते आमच्या एक एकल्याची भलायकी काळजी सांबाळपाची तजवीज करुया. आनीक ही पिडा तेचेर आमी झुजुया आनी झुजता तेन्ना आमकां जैत मेळटा. तर हे मनान धरून केरीत भाशेन दिसा दिसपट्टी हे पिडेंतली आमकां राख म्हूण मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया. मोच्या आदाराक पाव. W14 पान 270, W14 पेज 270. जीवित
घातले वादोड मारता त्यांना मोच्या आधाराक भाव आधार